बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो। हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। सावंत सरकार हाय हाय, एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद करो। चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार, अरे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। खाय गेली महिला सुरक्षा, खाय गेली, खाय गेली, खाय गेली महिला सुरक्षा खाय गेली, अरे खाय पावली महिला सुरक्षा खाय पावली, खाय पावली महिला सुरक्षा खाय पावली। आमकाच आहे आमची सुरक्षितता आमकाच आहे, आमकाच आहे आमची सुरक्षा आमकाच आहे, आमकाच आहे आमची सुरक्षा आमकाच आहे, अरे आमकाच आहे आमची सुरक्षा आमकाच आहे। एक दो बीजेपी को फेंक दो, अरे एक दो बीजेपी को फेंक दो, हाय 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 बीजेपी सरकार हाय हाय। आमकाच आहे आमची सुरक्षा आमकाच आहे, आमची सुरक्षा आमकाच आहे, अरे खाय गेली आमची सुरक्षा खाय गेली, खाय पावली आमची सुरक्षा खाय पावली। We've all gathered here today, various organizations within the Congress party, the Youth Congress, Mahila Congress and the PCC members and all the people gathered, especially our women leaders from across Goa, they are here. Much has been said about the rapes happening in Goa, but there is no action. There is just words. And every single time there is abdication of responsibility. Pramod Sawant is the master of excuses. Sometimes he blames the victims themselves for getting raped. Sometimes he blames the religion of the rapists. Sometimes he blames that their ethnicity of the rapists, that they were from outside Goa, that's why they did it. But in the end, the buck stops where? He is the Chief Minister of Goa. He is sitting on the highest position of this state. When is he going to take responsibility and when is he going to be answerable for the failure of his government? This is something we are asking today. Whether it was the rape case that happened a few days ago of the mentally handicapped girl, a gang rape, every single day crimes against women have increased under this regime, and this is completely unacceptable. On one hand you say beti bachao, beti padhao, on the other hand you have absolutely no control on the security measures for women in this state. 50% of your population is unsafe and you have nothing to say when something goes wrong. Now I invite Advocate Prasanjit Dhage to share his view on this issue, please. Since 2012, we are seeing that the crime against women is increasing in India. According to the NCRB report, crimes against women all across India in 2012 were 25,000 rape cases which were registered. Since then, the annual number has been increasing gradually every year. BJP government has come to power by saying that beti bachao, beti padhao, and they want to do welfare of the woman. Well, the facts are completely against them, because the annual number has remained largely about 30,000 cases, rape cases per year since 2012.
I want to ask BJP government, is this the Beti Bachao, is this the Beti Padhao that you guys are preaching? Well, many of the BJP leaders, they go around preaching that they want to bring Manusmriti into effect in India. In 2012, when the Nirbhaya rape had happened, a team of psychologists, a team of social scientists led by a director called Leslie Ludwig, who was the director of India's Daughter, visited the jail to study why people commit rape, why criminals commit rape. She was in for a shock. She found that these are not some random acts of committed by people, isolated acts committed by people, but these are basically the whole society is turned in such a way that they think rape, sexual harassment against women is very normal. Because when she interviewed the rapists of Nirbhaya in the jail, she found out that the rapists believed they didn't do anything wrong. They thought that the girl was out in the streets at night. She was with her boyfriend. She was wearing short clothes. So what wrong did we do by raping her? She deserved to get raped. And we see that this is the same kind of mentality that Manusmriti has, which treats women as second-class citizens. And today we are seeing that these BJP leaders, this BJP government, under their regime, the rapes are continuously increasing. They are not able to curb this regressive mentality which people are harboring day by day, who believe that women are second-class citizens. Well, I want to ask BJP government, every time some issue comes up, they always blame Pakistan or some other state. Well, I want to ask them, and they also blame Muslims for being regressive. Well, I want to ask them, they are worse than the backward countries, because look at the staggering amount of rapes that are happening in a peaceful state like Goa. We have never seen such kind of heinous crimes being committed against women. So I want to ask BJP government, what do you want to do? Do you want this type of mentality to progress in the state of Goa? You want people to believe that women deserve to get raped? Do you want to make people believe that yes, women have to be sexually harassed? Then why is the Chief Minister silent? Why is the Home Minister silent on these issues? Why haven't they done anything substantial to curb the rapes that are happening in the country today? Having said that, I invite our leader Vaishnav to address the press meeting today. नमस्कार. प्रेस फॉर्म केवकर. तुम्ही पळयतले कितलेशे वर्सां जाली जेन्ना साकून BJP सरकार आयला, ते रेप केसीस आहात, मॉलेस्टेशन केसीस आहात, ते वारंवार वाडत आसात आनी खूब वायट दिसता की इतले सगळे रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, ल्हानशे 4 वर्साचे चेडूं धरले ते महिला ओल्ड सिटीजन, तेमचेर सुद्दां रेप जाता. अजून पर्यंत आमचो जो BJP सरकार आसा तो BJP सरकार तेजेर कांयच एक्शन घेयना. अशें जाता की जेन्ना एक खंयचो एक मनीस एक रेप करपाचो इंटेंशनान उरता आनी जेन्ना ही सरकार तेजेर कांय एक्शन घेयना, तेजो जो तो भितरलो जो मोटिवेशनल पावर आसा पळय तो आनी वाडटा. चिंतता की आमी सरकार कांय ना, आमी सोडटले, आयज फाल्यां आमी रेप केलो आनी कितें केलें, मॉलेस्टेशन केलें जाल्यार कांय ना, आमी फाल्यां सुट्टले. हे तेमचे तकलेचे हे जाले आसा. सो आमी यूथ काँग्रेस तशेंच आमची काँग्रेस कमिटी वारंवार हेजेर इश्यू करीत आसात की आमकां सेफ्टी जाय, पण अजून पर्यंत तेमचेर कांयच मेळना. सरकार आज तो फक्त घोशणा करीत आसा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बट खरें बेटी सेफ आसा हें सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. आयज एक अपील आसा आमचे जे भाव, जशें आपले आवयचे आनी तशेंच आपणे भयणीचे तुमी सेफ्टी करता न्ही, तशेंच तुमकां दिसलें खंय तरी कितें अपकारण जाता एक चेडवाचेर, जाल्यार तुमी मातशें कन्सर्न जावन पुलिसाक फोन मारात, नाजाल्यार आनी हेल्पलायनीक फोन मारात, तेमचे सेफ्टी खातीर कितें तरी करात. नाजाल्यार जेन्ना चेडवाक दिसता
खुबशीं चेडवां उरतलीं की बायलां उरतलीं महिला उरतलीं की तांकां तेंचेर अशे अत्याचार जाता तेमी भिता मुखार येवपाक भिता की आपलें नांव पिड्यार जातलें आनी कितें जातलें. तेमचे कडेन एक अपील आसा, तुमी भिनाका. आयज तर तुमी ओगी रावली न्ही जाल्यार फाल्यां आनी दुसरी महिला अनसेफ जातली. सो तुमी मुखार सरा, तुमी तेजेर आवाज उठया. एकूच अपील आसा. आनी समाजान बी आमकां सारकें रावपाक जाय सोसायटीन. आनी सपोज तर हेजे मुखार अशें कितें जालां तसो जाल्यार यूथ काँग्रेस हेजेर आनी मोठ्यान प्रोटेस्ट करतली आनी आमच्या लोकांक न्याय दितली. थँक्यू. सगळ्यात पहिली तुम्ही सगळी पत्रकार भाऊ बहिणी व्हड संख्येन हांगा उपस्थित रावली ताज्या बद्दल तुमचे अभिनंदन करता, तुमचा धन्यवाद करता. आणि गोंयचे ज्यो बायलां आसा पालक आसा तांकां विनंती करता की तुम्ही पासून आमच्या बरोबर महिला सुरक्षे खातीर भायर सरात आणि आम्ही सगळे मिळून ही जी अपप्रवृत्ती आसा वाईट वृत्ती आसा ताच्या अगेन्स्ट आम्ही लढूया. तुमकां एक विनोद सांगता हांव. काल आम्ही महात्मा गांधींची पुण्यतिथी मनयली तेन्ना आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की गांधीजींचं जे स्वच्छता अभियान आहे किंवा स्वच्छतेचं जे काम आहे ते आमचे जे माननीय पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी यांनी ते तडीस नेलं आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने ते काम करून दाखवलं. म्हणजे समाजात जे काही चुकीचं घडतंय वाईट घडतंय ते नीट करण्यासाठी तुम्हाला गांधीच लागतो परत. मग आता गोव्यामध्ये जे मोठ्या संख्येने महिलांवरती अत्याचार होत आहेत गेल्या 1 वर्षामध्ये, हा सरकारी आकडा आहे गेल्या 1 वर्षामध्ये 147 घटना घडल्या ज्याच्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार म्हणजे मग ते त्यांचं मॉलिस्टेशन असू दे, विनयभंग असू दे किंवा लैंगिक अत्याचार असू दे, बलात्कार असू दे, अशा घटना घडलेल्या आहेत. म्हणजे या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतच आहे. मग हे जे गोव्यातील बलात्कार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत किंवा महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत त्याच्या सफाईचं काम कोण करणार? त्याच्यासाठी तुम्हाला काँग्रेसचे गांधीच पाहिजेत का, असा माझा सवाल आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना. जेव्हा कोस्टल बेल्टमध्ये एकदा अशी दुर्घटना घडली की एका लहान मुलीवरती अन्याय झाला आणि तिच्यावरती बलात्कार झाला, तर तेव्हा आमचं जे लोकशाहीचं मंदिर आहे तिथे उभं राहून माननीय मुख्यमंत्री म्हणाले की याच्यासाठी पालकांनी पण थोडीफार जबाबदारी घ्यायला पाहिजे आणि आपल्या मुलांवरती योग्य संस्कार तुम्ही लावायला पाहिजे. जर त्या मुलीच्या पालकांची ही जबाबदारी आहे तर आमच्या समस्त गोंयकारांचं जे पालकत्व आहे ते माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे आणि गृहमंत्र्यांकडे आहे. त्यांची काय जापसालदारकी ना? गोंयचे जो बायला असा चलयो असा त्यांची सुरक्षा ही गृहमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. आम्ही त्यांना विनंती करतो की आमच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही काहीतरी करा, पावलं उचला. दुर्घटना घडून गेल्यानंतर पोलिसी कारवाई होईल, नंतर मग त्या अपराध्याला शिक्षा होईल, शासन होईल. ती वेळ येईपर्यंत खूप मोठा काळ उलटून गेला असेल आणि त्या दरम्यान जी ती या अपघातग्रस्त मुलगी आहे त्या मुलीला कुठल्या मानसिक तणावातून जावं लागत असेल याची कल्पना आहे का तुम्हाला साहेब? अशा दुर्घटना घडण्यापूर्वीच तुम्ही काहीतरी उपाययोजना करा. कायदे खूप कडक आहेत महिलांच्या बाबतीत, त्याची अंमलबजावणी करण्याची सध्या गरज आहे आणि ती अंमलबजावणी जर तुम्ही योग्य पद्धतीने केली तर नक्कीच महिलांवर होणाऱ्या अन्यायामध्ये फरक पडेल आणि त्याच्यामध्ये कमी येईल. मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही सगळेजण महिला काँग्रेसच्या महिला असू दे किंवा मग फ्रंटल ऑर्गनायझेशन असू दे हे विनंती करण्यासाठीच आम्ही इथे आज उपस्थित झालेलो आहोत. धन्यवाद. I invite Mahesh to address the press. आज आमचे मदीं जमलेले आमचे स्टेट वायस प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेसीचो भाऊ वैष्णव पेडणेकर, जनरल सेक्रेटरी आमचे प्रोग्राम आमचे महिला बोरकर मॅडम जे आसा पँजीम ब्लॉक प्रेसिडेंट, पार्वती नागवेकर मॅडम जे आसा सालेगांव शिवोली ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचे जनरल सेक्रेटरी GPCC मॅडम मनीषा उसगांवकर. आणि तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. आयज खूबच दुख्ख दिसता जे परिस्थितीन आमी आयज आसा. आमचे गोंयची चेडवां ह्या BJP सरकाराच्या सरकारान सुरक्षीत ना हे आमकां आयजूच न्ही पूण
खूब वेळ जावन आमकां दिसता जे प्रकारान रेप केसीस जाता गोंयांत, जे प्रकारान मॉलेस्टेशन केसीस जाता गोंयांत, जे प्रकारान मायनर्स अरेस्टेड, हे सगळें पळोवन आमकां दिसता खंय ना खंय हे बेटी बचाव बेटी पढाओ जो स्लोगन BJP मारता ते एक सामकें एक फेक स्लोगन आनी ते एक नाटक रचयता लोकांक पिश्यांक काडपाक. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लोकांक कळपाक की हो सरकार जो आसा सगळे विशयान लोकांक लास्ट दवरता आनी आपले स्वार्थ ताका पयलीं दवरता. तुम्ही पळयलां आसतलें द गव्हर्मेंट इज फेल्ड इन जॉब स्कॅम, द गव्हर्मेंट इज फेल्ड इन crime. Every day there's a murder happening on the shacks, and now the government is failing in protecting the women of Goa. Although gang rape incident zala last week, it's an eye opener that Goa is going and following the paths of Delhi, which is once known as the rape capital of India. म्हाका दिसता लास्ट 3 वर्सान ऑलमोस्ट एक 300 केसीस जाला गोंयान, रेप केसीस. थोडे गजाल्यो म्हाका दिसता आमचे मुखार येयल्या आनी थोडे गजाली येवना. सो इफ यू गो टू सी दर एवरी डे इनजस्टीस हॅपनिंग टू विमेन आर नॉट सेफ. बट वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? पेट्रोलिंग जे आसा ते म्हाका दिसना ते सारकें जाता, कित्याक हे जे रेपिस्ट जे आसा they are not scared of the law and order in Goa. They know that the law and order is in their pocket. I won't blame the police, but I blame the government for not doing their job. इतले cases जाता गोंयान in terms of women, in terms of molestation. Why there are no CCTV cameras in schools? Why there are no CCTV cameras in colleges? Why there are no CCTV cameras on the streets? Government is not following even A of safety to protect the safety of women. म्हाका आमचो एक मागणी आहा from Youth Congress that we would want government to inculcate self-defense classes, like just like you have every subject that's been taught in school. I think martial art is one subject that we also need to have, which Madam Doctor will throw light upon further. But besides that, it is just not about making women independent or making women or teaching them martial arts to defend themselves. No. Here we also talk about the mentality of men, the mentality of guys. The way a woman dresses up does not talk about a character, does not mean she is ready to be molested. So I think this has to be first taught to boys, taught to men, and has to be taught from a very young age. So just like martial arts, I would also want a subject or an awareness program in schools and colleges for guys to go a little broad minded, to understand how you protect, how you respect women. They need to understand that every woman that walks on the street is a mother of someone, is a daughter to someone, and is a sister to someone. So we need to respect. We cannot depend on the government because the government is failing miserably. The government is not ready to take any action against them. And why will the government do? Because under their governance, we have heard a case happened, I think so, in one of the panchayat where the secretary is molesting a woman, which matter was taken up by our women from GPCC. So when there is a loophole in the government itself, when there is when there are such anti-social elements present in the government, how will the government safeguard the women? So it's time that women take the safety in their hands, and it's time that we educate men, boys, how can we respect women in every way. I would like to call Manisha ma'am to please come and talk further on this. Thank you.
तुमचे मिडियाचे हांव धन्यवाद करता की सदांच आमी जेन्ना उलो मारता तेन्ना पयलीं मिडिया आसता आणि आज सध्या गोंयान अशी परिस्थिती आसा की बीजेपी सरकाराचे दोळे धापल्या. तुम्ही म्हणटात पळय कोर्टान पट्टी बांदिली ती उगडी केल्या, पूण हांगा गोंयान बीजेपी सरकारान आपल्या दोळ्याचेर पट्टी बांदल्या. तांकां कांयच दिसना, तांकां फक्त दिसता जमनी फक्त कन्वर्ट करपाच्यो, बाकीच्या कडेन फक्त हिंदू मुस्लीम हे ते झगडी पेटोवपाची. पूण जेन्ना आमच्या बायलांचेर अत्याचार जाता, ह्यो केसी येता तेन्ना तांणी तांच्या दोळ्यांचेर पट्टी बांदल्या. सदांच तुम्ही पळयलें आसतलें 2012च्या पयलीं मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चा अशे रस्त्यार न्हिदिले. आज जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाला ती घरान न्हिदली आसतली, मे बी तांकां बरी पोझिशनां मेळ्ळ्या आसतली, त्यो बायलो न्ही आसतली किंवा तांची भुरगीं रस्त्यार येनासतली. आज आमी सांगतात बीजेपी सरकार जो म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव, बायलो आता भुरग्यांक फॅमिली आता चलयांक जन्म दितात. आज चली जन्माक येतकीर आवय बापूय खुश जाता, तांकां शिक्षणय दितात. पूण हे सरकार कितें गॅरंटी दिता की म्हज्या चलयेक फाल्यां दोतोर करतकीर ताजे कडेन थंय अन्याय जावचो ना, ताज्या आंगार हात कोण घालचो ना, हे कोण सांगता? आज भुरगीं इंजिनियर जातात, दोतोर जातात, एडवोकेट जातात, पूण ते घरा कडेन पावसर आवय बापायचे काळीच धडधडटात. कित्याक आज दोतोर आसूं, इंजिनियर आसूं, इवन पोलीस आसूं, ते भायर सुरक्षा ना. सरकार कितें करता हाजेर? फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दितात, व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात. आमी सरकाराक म्हणटा तुम्ही जो पळय पयसो इव्हेंटाचेर खर्च करतात, स्वताची बॉल्सां भरतात, कमिशन घेतात, तोच पयसो आज आमच्या बायलांच्या सुरक्षे खातीर वापरात. खंय गेली तुमची पिंक फोर्स? ना व्हडले पिंक फोर्साचें जेन्ना इनॉग्रेशन जाता व्हडलो इव्हेंट व्हडलो खंय आसात? आज जे बस स्टँड्स आसात किंवा ज्यो पब्लीक प्लेसीस आसा हाका मॉनिटर करपाक खंय तुमचे पोलीस आसात? थंय पोलीस दवरात. कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंय उबे रावतना सुरक्षा दिसपाक जाय की आपूण हांगा एकले ना, लास्ट बस सुटली जाल्यार तो पोलीस युनिफॉर्मान थंय आसा. ही सुरक्षा सरकारान दिवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागता. आणि दुसरे आमचो डिमांड आसा, आमी शिक्षण मंत्र्याक एक मेमोरंडम दितले की तुम्ही पुलीस येतात न्हिदून उठून येतात ताजे पयलीं आमकां स्वताची सुरक्षा करपाक तुम्ही क्लासीस घेया. कराटे, जुडो ज्यो क्लासीस आसा, सेल्फ डिफेन्स क्लासीस फ्रॉम 7 स्टार्ट करात. कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां एकली बायल बस स्टँडार उरले, चली उरल्यार ताका दिसपाक जाय की आपूण आपलें रक्षण करपाक शकता. आज सरकार कांयच करपाक शकना. आमकां शिक्षण दियात, आम्ही सेल्फ डिफेन्स शिकपाक सोदतात. जशें तुम्ही कॉम्प्युटर क्लासीस स्टार्ट केला तश्यो आमी आतां कराटे जुडो क्लास स्टार्ट कर म्हणून मागणी करतात. आणि आमी हाजे खातीर झगडटले आनी तुमकां तें करचें पडटलें. कित्याक तुमी करपाक शकना, आमचो डिफेन्स आतां आमी करतलीं. आमी सरकाराक म्हणटात ह्यो ज्यो केसी वाडल्या पळय हाजेर कितें तरी कायदो करात. एक मॉलेस्टेशन केसीक फाल्यां केल्यार जामीन मेळटात. ताका दिसता कितें जातलें व्हडले केसीन केस 5 वर्सां 6 वर्सां केसी दुखयतात. लास्टाक ते बाबडे विटनेस आसतात ते सुद्दां विसरतात कितें जाल्लें तें. फास्ट केसीस काडात आणि खरें दाखोवन दियात की बाबा हे हाका आमी खरो पनिशमेंट दिलो. लोकांक भंय दिसपाक जाय का बायलेचे फकाण मारपाक. आज सिद्धीनायकाचें प्रकरण पळया खंय चल्लां. कितें न्याय दिलो तुमी त्या आवय बापायक? अशे कितले लोक आसतले जे खरे अशे अन्याय जाता पोलीस स्टेशन सुद्दां वचना आसतले की तांकां खबर आसा हे सरकार बायलांचें न्ही, हे भुरग्यांचें न्ही, हे फक्त दलालांचें सरकार जाल्लें आसा, कमिशन सरकार जाल्लें आसा. I invite Advocate Srinivas Kalapsi to share. आयज ही खूब व्हडली दुख्खद अशी घटना जी जाल्लेली आसा ती ही जी बलात्काराची जी घटना जी जाल्यात सगळ्यात पयली जे बाबडे भुरग्यांक जे त्रास पडल्यात त्यांच्या बद्दल आमी दुःख व्यक्त करता. हे सांगून सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हेतून सरकाराची जी जबाबदारी आहा ती सरकारान वळखपाची गरज आहा. जाता कितें आयज पळय हांगासर पुलीस उबे आहात. इतले सगळे जे आयज तुमी जे आमचे तुमच्या पत्रकारांच्या माध्यमांतून सगळे गोंयकार जे आयज आयकत आहात सगळ्यांचो अनुभव आसा, एक्सपिरियन्स आसा. पुलीस कितेंय जालें जो नंबर दिल्लेले आहात पुलिसांनी 100 आणि 101 आणि माती गोबर त्या नंबराचेर जेन्ना फोन वयता तेन्ना पुलीस टायमार पावना. हे सगळ्यात पहिली गोष्ट जाता. प्रत्येक गोंयकाराचो अनुभव आसा. आयज जे आवय बापूय आसात तेंचे चेडूं भायर शिकता आनी कामा खातीर गेला आपली स्कूटी घेवन वचो आनी
तेका जर एक वायट अनुभव येयलो, जर त्याच्याकडे बाबड्याकडे मोबाईल नंबर आसा, मोबाईल आपलो स्वताचो हातान, तेणी फोन केलो पुलिसांका की बाबा म्हाका हांगासर अशे कोण त्रास दिता म्हणून, पावता पुलीस टायमार? अजिबात पावना. प्रत्येकाचो एक्सपिरियन्स आसा. मागीर अशें जर जालें, फाल्यां थंयसर टायमार पुलीस पावना, तर मागीर फुडें आनी कितें तरी जालें त्या भुरग्यां वांगडा, तर जबाबदारी कोणाची? आनी जर हे पुलीस जर त्या टायमार जर पावना जाल्यार पुलीस खात्याचो जो प्रमुख म्हणून होम डिपार्टमेंट ज्या मनशा कडेन आसा, ह्या मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी न्हू ही? हेचेर लक्ष घालचें. चार डिफरंट महिला अत्याचार करून दिला 4 अक्षराचो. आदलो बाबडो 100100 नंबर आसलो, जो जेमेन सुद्धा कोणाकूय पाठ आसलेलो घुवोवपाक जातालो. मागीर 101 येयलो. प्रत्येक टायमार नंबर कसले दितात? फाल्यां त्या भुरग्याचें कितें जालें जाल्यार त्या नंबराचो कितें उपयोग आसा? टायमार जर पुलीस जर पावकूच ना थंयसर जाल्यार ते कितें करपाचे आहात नंबर? म्हणून पयले होम डिपार्टमेंट तुमी तुमच्या जाग्यार घाला. हे बारीक बारीक गोश्ट, सगळ्यान बेसीक गोश्ट सांगता, व्हडले कायद्याचे उलोवपाची गरज ना. हे जर जाले अर्धे केसी कमी जातल्यो जर टायमार पुलीस थंय पावले जाल्यार. म्हणून हे पयली जबाबदारी होम डिपार्टमेंट म्हणून मुख्यमंत्र्याची स्वताची आहा की तेणी आपले डिपार्टमेंट जाग्यार घालचे. म्हणजे भुरग्यांची पयली गोश्ट. मागीर फुडल्यो गोश्टी येता, कोर्टान केसी येता, हांकां बेल दितात कित्याक तुमी? क्रायटेरिया कित्याक करिनात की स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन दवरा, असो रेपची केस आसा, तेच्या विरुद्ध असो एविडन्स आसा, अशा मनशाक भायर सरोंक दिवं नाकात. फाल्यां हो लोकांक सोसायटी खातीर धोको आसा. हो भायर येतलो आनी कितें करतलो? तांकां येता कॉन्फिडन्स, बेल मेळ्ळ्या बरोबर त्वरांक या की आमी कितेंय करतले, भायर सरतले आनी आनीक जाय ते करतले, कोण आडोवपी ना आमकां. हे स्टॉप करपाची गरज आसा. तशेंच जी सगळीच पूर्ण न्याय यंत्रणा आसा, म्हाज्या पयलीं जे व्यक्ती उलोवन गेले जे तेंच्यांनी सांगलेले आहात तुमकां गोश्टी ह्यो, हे जे आसात ते जाग्यार उडोवपाची गरज आसा. हे जर जाले तर कायद्याचे राज्य आसा गोंयान म्हणून लोकांका दिसतले. ल्हान भुरग्यांक आमी प्रोटेक्ट करून पावतले. जेन्ना हे बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसात, ज्यो तेचो फायदो ह्या क्रिमिनलांका मेळटा, तो जर बंद जालो, त्यो वाट्यो तेंच्यो बंद जाल्यो जाल्यार ऑटोमॅटिकली क्रायम रेटूय देंवतलो. आनी आतां पर्यंत जाल्यो त्यो जाल्यो गोश्टी, ह्या फुडें तरी भुरग्यांच्या रक्षणा खातीर आमी कितें तरी करूंक पावतले. खूब व्हडले व्हडले टॅक्नॉलॉजिकल गोश्टी तर खूब उलोवपाक जाता. तुमच्या कडेन पुलिसां कडेन सगळ्या तुमचे जितले आत पर्यंत क्रिमिनल आहात तेंचे तुमी थंब प्रिंट घेता, तेंचो DNA रेकॉर्ड कित्याक दवरिना? हे तर सहज कर. आजच्या टॅक्नॉलॉजीन तर इजिली करपाक जाता ही गोश्ट. जर आसात जाल्यार कित्याक? कारण बलात्कारान सगळ्यात पयली मेन ही गोश्ट आसता की बाबा ताचो DNA रेकॉर्ड कोणाचो आहा, त्याच्या वयल्यान सोदपाक मेळटा तो मनीस, आनी ताका तो तेणीच केला म्हणून सांगूंक जाता. म्हणून हांवें हे म्हटलें ही जाली टॅक्नॉलॉजिकल गोश्ट. म्हणजे जाल्यार मातशी फुडें आली. तुमी सादी गोश्ट जर पयली करा, फोन नंबर तुमच्या जाग्यार घाला. जर पुलीस जर टायमार पावले खंयसरूय, भुरग्यांकडे फोन आसात, प्रत्येक आवय बापायन आपल्या चेडवाक मोबायल दिल्लेले आसात, ना जाल्यार ते जे बशीन बसला सायडीचो कोण वळख नासलेलो मनीस सुद्धा फोन करतलो. टायमार जाल्यार कशें जातले? हे जे पयली गोश्टी जाग्यार घालात, बेसीक ABCD, मागीर ह्यो सगळ्यो फुडल्यो गोश्टी आसात ते करा. ते जर जाले जाल्यार आमी कितें तरी करूंक पावतले. नाल्यार तो पर्यंत खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच चेडवाक तुमी मागीर पत्रकार भयणी आमचे आसूं काय आमचे पुलीस भयणी हांगासर उबे आहात ते, कोणाच्याच लायफाची कांयच गॅरंटी ना जो पर्यंत सरकार आपली जबाबदारी सारकी पाळना.